पाठ 13 माती आनी फातर. आमचे हे धर्तरेचेर आशिल्ली माती आनी फातर तुमी पळयल्या. वय गोंयची माती तांबडी. हांगचो मुळावो फातर म्हणल्यार जांब्या फातर. ताचोय रंग तांबसाळ. तुमी जेन्ना आमच्या गोंय राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांत प्रवास करतात तेन्ना तुमकां वेगवेगळे तरेची माती आनी फातर पळोवंक मेळटात. तांबडीच माती, धवी शेडीची माती, फातर मिस्तुराद नाशिल्लो काळो चिखोल वा रेबो हे तांचे मुखेल प्रकार. फातर लेगीत वेगवेगळे तरेचे आसतात. जांबो फातर, काळेत्री फातर, उज्याचो फातर अशे आमचें लक्ष ओडून घेवपी कांय फातर आसात. आमकां एका वांगडाच हे सगळे फातर पळोवपाक जाय जाल्यार साव्या उदकाचे न्हंयचे तळीक भेट दिवची पडटली. हांगा न्हंयच्या पात्रांत व्हांवत आयिल्ले वेगवेगळे आकारचे फातर पळोवपाक मेळटले. तांबडी माती. हे मातयेचो रंग तांबडो आसता. हे मातयेंत बारीक बारीक फातर भरसल्ले आसतात. ही माती फुगत घालून घराचे वणटीक सारयतात. मातयेच्या आयदनांक तांबडो रंग हाडचे खातीर तांबडी माती चिखल मातयेंत भरशितात. शेडीची माती. शेडीची माती धवसाळ रंगाची आसता. ही माती गोंयांत सगळे कडेन मेळटा. घराचे वणटीक तशेंच आंगणांतले मातयेचे तुळशीक हीच माती सारयतात. फातर नाशिल्ली ही माती कांय प्रमाणांत मातयेची आयदनां करपाक कुंभार वापरतात. रेवो. न्हंयचे तळयेक आशिल्ली ही मळयाची माती म्हणल्यार रेवो. हे मातयेंत रेवेचें प्रमाण चड आसता. केळ, माड आनी सुपारेच्या बागायतेची लागवड करपाक ही माती सुपीक आसता. रेबो. ही माती काळसार आसून तातूंत पुश्टीक गुणतत्वां भरपूर आसतात. रेबो आशिल्ल्यान जमीन भात शेती करपाक खूब उपेगी आसता. जांबो फातर. गोंय राज्यांत जांबो फातर व्हडा प्रमाणांत मेळटा. जांबो फातराचे सडे तयार जाल्ले आसात. ह्या फातरा पासून चिरे काडटात. हे चिरे घरां बांदपाक वापरतात. कवराचो हो फातर लोबोर म्हूण रस्ते बांदपाक वापरतात. दोंगराळ भागांतलो जांबो फातर उदक धरून दवरतात. काळेत्री फातर. हो काळ्या रंगाचो फातर कणखर आनी घट्ट आसता. हो फातर मिरसांग वांटपाचो रगडो वा फातरी तयार करपाक वापरतात. काळेत्री फातराच्यो मुर्ती तयार करतात. रान वाठारांत ह्या फातराचे दोंगर आसतात. तांकां दोंगरखडी म्हणटात. उज्याचो फातर. हो फातर आमकां न्हंयचे तळीर हेर फातरांनी भरभिल्लो पळोवंक मेळटा. ह्या फातराचो रंग फिकट हळदुवो आसता. बारीक नदर लावन सोदल्यार तो नदरेक पडटा. ह्या फातराचो उपेग आमचे पुर्वज उजो पेटोवपाक करताले. हो उजो पेटोवपाक 2 गजालींचो आदार लागता. ल्हान लोखणाचो कुडको म्हणल्यार चकमक आनी भिल्ल माडाचो गुबो म्हणल्यार मोव कापूस. उज्यान फातराचेर गुबो दवरून चकमक नेटान घासतकूच उज्याची केणां भायर सरतात. हीं केणां गुबऱ्याक लागून उजो पेट्टा. आदल्या काळार विडी पेटोवपाक तशेंच घरांत वा भायर उजो करपाक उज्या फातराचो मोठ्या प्रमाणांत वापर करताले.